येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. कळंगुटे कूड सापडिल्ल्या चलयेच्या मरणान गोंयभर घातला खवदळ. खरें कारण लिपोवन दवरपाचो पुलिसांचेर जावपाक लागला आरोप. कांय वर्सां आदीं जाल्ल्या स्कारलेट खुना कडेनय जावपाक लागल्या तुळा. वेंचणूक आयोग लागला तयारेक. वेंचणुकेच्यो प्रक्रिया आनी नेम सांगपा खातीर लॉन्च केला सुविधा ॲप. डबल ट्रॅकिंगाक लागून अजून चल्ला भूंय संपादन. एनजीओन केला सरकाराचे दडपशाहीचो निशेध. कोळशाची येरादारी करतली गोंयचे घट्टण. गोंयकारांचो एकवटचो आरोप. फुडले 5 दीस कमी चड प्रमाणात गोंयचेर शिवरतलो पावस. चडांत चड 31 जाल्यार उण्यांत उणें उरतले 25 डिग्री सेल्सियस तापमान. हवामान खात्याचो अदमास. कोळशाचे येरादारी खातीर डबल ट्रॅकिंगा खातीर जमीन संपादनाचो वावर अजूनय नेटान चल्ला. अदानी आनी जिंदालच्या फायद्या खातीर गोंय सरकार वावुरता, गोंयकारा खातीर न्हय. गोंयचो एकवटाचो हो आरोप. गोंयचें अस्तित्व राखपाक अपयश आयलां अशें म्हणत मुख्यमंत्र्यान बेगोबेग कदेल सोडचे अशें तांणी मागलां. सरकाराक बेकायदेशीरपणान जमीन घेवपाक दिवचे नात असो तांणी निश्चय केला. गोंयचो एकवटान मुरगांव उपजिल्लो अधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलें आनी उपरांत एकठांय येत सरकाराचो निशेध केलो. प्रकरण कोर्टांत आसा. तरीकय सरकार जायते कडेन जमीन घेत आसा. कुडचडे, काकोडे, दवर्ली, आरोशी, कासावली आनी वेळसांव रेल्वे डबल ट्रॅकिंगा खातीर जमिनी घेवपाचो वावर अजूनय चालू आसा. आमी हें कशेंच जावपाक दिवचे नात. ज्या उद्योगपतींच्या घशांत गोंय घालपाक सोदतात तांचे मुखार कशेंच बागवचे नात. गोंयचो आवाजान सांगलां. आयकयात तांकां. गांव तेंगे भाटां तेंगे शेतां पिडे जाता. आज हिंगासून न्हू आख्खी लायन जी वयतली आमी नश्ट करून जाता. आज आमी करीबन म्हणटा आमी कितली गाडी वता. कोणें पयलां तुमी रिपोर्टार पयलां आसतलें कितली गाडी वता. कोलाच्यो हिंगा थिंगा आख्खो कोल सड्डन करता. माझी ती डबल ट्रॅकिंग जालें मागीर कितें जातलें. आख्खें वायब्रेशन जायन कितले 5-5 किलोमिटर तो कोल वचोन नश्ट जातलें गोंयांत. आज इलेक्शन येवपा आहा. उंचो मंत्री भाय सरला. उंचो काय कितें कोण वयता. उंचो MLA भाय सोदता लोकां पासत आपूण डेव्हलपमेंट म्हणून पार्टी सोडून गेले म्हणटा. पूण केस कसली डेव्हलपमेंटू. कोल बंद कराय पयलो. माझी डेव्हलपमेंट दावयता हांव कसली तें. आता CEC कमिटी जी आहा तेंच्यांनी आपलो जो रिपोर्ट आहा तो कोर्टाक धाडला आनी सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन काय अजून येवंक ना कितें. आनी CEC कमिटीन जो धाडला न्हू तो टोटली डबल ट्रॅक जावपाचो नो म्हणून धाडला. सो हो आतां कोणा खातीर आनी CM हेचेर दखल कित्याक घेना. आयज जे सगळे घडामोडी चल्ले न्हू आमी गोंयकार म्हणटा अदानी खातीर आनी जिंदाला खातीर. यांच्या खातीर हे आमच्या गोंयकारांची घरां उडोवपाक उठले, जंगलां काबार करपाक उठले. अरे वायल्ड लायफ सेंच्युरी तेंच्यांनी CEC कमिटीन स्वता इन्स्पेक्शन केला. वायल्ड लायफ सेंच्युरीनसून तुमी डबल ट्रॅक व्हरूंक शकना आनी सिंगल ट्रॅकाचेर कितें आहा तें करा म्हणून डायरेक्ट सांगला तेंच्यांनी. जाल्यार आयज हे लोक कित्याक आयकूंक सोदिना आनी अजून काम चालू आहा. म्हटल्यार तुमी सुप्रीम कोर्टाचे हे मानिनात तशें जालें आनी आमकां सांगता तुमी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरी माना म्हणून. आयज खरी पळोवंक गेल्यार डेमोक्रेसी काबार केल्या हे सरकारांचे मिनिस्टर बसले न्हू हेंच्यांनी. हे आमच्या लोकांचे आयकूंक सोदिना. आमी कितें डिमांड करता. आमी नाका म्हणिना पूण सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनाक रावा. सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन कितें आहा न्हू तें आमी एक्सेप्ट करतले. फुडलें कितें आहा तें मागीर पळोवया. आयज ह्या डबल ट्रॅका खातीर कितली लोकांची घरां वयता हेका खबर आहा. CM केन्ना त्या सायटीचेर वचोन जाणा. कितली एन्सेस्ट्रल हावजीस आहा ते खबर आहा तेका. झाडां पेडां कितली वयतली ती खबर आहा. ती जंगलां फूल जंगल कितली एरिया कवर करता ते खबर आहा CMाक. माझ्या हिसपान जाल्यार CM आमचो इमॅच्युअर्ड. आमी लास्ट टायम डिमांड केलेलो हो CM चेंज जावपाक जाय आनी असलो मनीस आमकां त्या खुर्चेचेर जावो जो गोंयच्या लोकांच्या हितान चिंतता अशें. हे टोटल सगळें चल्लां तें सगळें नॉनसन्स. आयज रेल्वे दादागिरी करून तें डबल ट्रॅक सगळें काम चालू आहा थंयसर. कोणाच्या परमिशनान काम चालू आहा. कोणाच्या परमिशनान तुमी लँड एक्विजिशन करूंक सर कोणाचें परमिशन आमचे कडेन. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कळंगुटे कूड सापडिल्ले चलयेचेर खंय बळजबरी जावंक ना वा कोणें खूनय केलो ना. सिद्धी नायकाक खंय बुडून मरण आयिल्ल्याचे ऑटोप्सी रिपोर्ट सांगता. पूण ताची फामील पुलीस सांगतात ताचेर समाधानी ना. सिद्धी डिप्रेशनांत नासले देखून ते आत्महत्या करपाकच शकना तांच्या घरच्यांनी सांगलां. नासनोडेचे सिद्धी नायक हे 19 वर्सां पिरायेचे चली बुधवारच्यान बेपत्ता असले. अर्धनग्न अवस्थेत ताची कूड बिरेस्तारा कळंगूट दर्यावेळेर सापडली. पर्वरेच्या एका मॉलान सिद्धी काम करताले. ताच्या बापायनच ताका ते दीस गिरीच्या ग्रीन पार्का कडेन ड्रॉप केल्ले. थंयच्यान ते कामाक वचपाचे आसले. सिद्धी बसीन चडलेच ना. ताचे बदला ते म्हापशा गेले अशें पुलीस सांगतात.
पूण ताची कूड जर अर्दकुट्या कपड्यांनी सापडली जाल्यार ताणें आत्महत्या केल्या अशें पुलीस कशें म्हणपाक शकतात? सिद्धीच्या चुलत्यान कॅमेऱ्या मुखार प्रस्न विचारला. आमची अपेक्षा आसा आमची चेडूं आयज ना जालो पळय ताका मातसो गव्हर्मेंटान तेजी मातशी इन्क्वायरी करची, तेजें खंय कितें जालां कशें जालां तें मातशें आमकां कळोवन दिवचें. डायरेक्टली ही केस क्लोज करची न्हू. ते आमकां अशें दिसता तें चेडूं इतलें बरें आसलें, आमचे फुड्यान ल्हान व्हड जालां, आमी ताका वळखतात आनी आवय बापायक ते खूब सांबाळटालें चेडूं. हालीं तेजी भयणीची बर्थडे आसली, आयज तेजी भयणीची बर्थडे, सो तेणी 2 दीस पयलीं सांगलेलें आपल्या भयणीक आमी बर्थडे बरो प्लॅन करया, आमी भोंवंक या, हें सगळें सांगलेलें. ही तेजी भयण आसा आनी एक इतलें सांगता आसतना हें सुसायड कशेंच करूंक शकना. दुसरें म्हणल्यार सुसायड तर म्हणटा, ही सुसायड कशी जावंक शकता? ते सकाळीं कामाक वता म्हणून कपडे घालून गेल्ले चेडूं. सो ते सुसायड करतना कपडे काडून कोण सुसायड करता? ना न्हू. ऑलरेडी तुज्या आंगान एक कपडो मारलो. हें मातशें खंय ना खंय पुलिसांनी नाजाल्यार गव्हर्मेंटांनी खंय पळोवंक जाय मातशें. हें खंय कितें चुकलां, खंय तरी सीसी कॅमेरा खंय तरी कितें तरी मातशें सोदून हेजें मातशें शोध लावची. आमचे चेडवाक आमी फक्त एक जस्टीस मागता. ह्या विशया वयल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या मनोज परबान सरकाराक उजरावन काडला. लोकांक, बायलांक आनी चलयांक राखण दिवचे बदला गोंयचो मुख्यमंत्री पुलिसांक एनजीओच्या फाटल्यान लायता, ताणें आरोप केला. आमच्या गोंयान आयज आमची जी गोंयकार चेडवां आसा, आमची जी गोंयकार भयणी आहा, तांकां हो सरकार प्रोटेक्शन दिवपाक शकना. त्यांच्या सेफ्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सरकार घेवपाक शकना. हांवें जे फोटो पळयले हे पळोवन रडपाक येयले, काळीज रडटाले अक्षरशः की आमची गोंयची एक भयण अशी बिचाचेर पडला आंगार कपडे नासतना. आमचे जर काळीज रडटा जाल्यार त्याच्या आवय बापाय, त्याच्या भाव भयण, त्याच्या फॅमिलीची कितें जालां आसतलें तें पळोवन. इमॅजीन करा की आमचें गोंय पयलीं कशें आसलें आनी आयज एक चेडूं कामा वयल्यान भायर सरता, ते चेडूं घरा परत पावना. जे चेडूं बिचार पावता भोंवपाक, ते चेडूं परते घरा पावना. कितें परिस्थिती आयज येयल्या. आनी आतां आमी रिपोर्ट पळयला की न्यूजार पळयला की तें ड्रावनींग केस खंय ते चेडवाची. ड्रावनींग केसार तेजे कपडे खंय गेले. आतां हे चेडूं दिसाचें ना जालें, मिडनायट न्हू, तेची केअर कोणें घेवपाची? आयज जो चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत, हेच्या इतलो इनकेपेबल, इनएफिशियंट चीफ मिनिस्टर हांवें अजून पळोवंक ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. सिद्धी नायकाचे मरणाचे घडणुकीन गोंयभर बोवाळ पडला. काळीज पिळवाटून उडोवपी हे घडणुकेक लागून सरकाराचेर टिका जायत आसा. शुक्रारा महिला काँग्रेसीन बायलांचे सुरक्षे वयल्यान धरणे आंदोलन करीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर फोग काडलो, तशेंच ताच्या राजिनाम्याची मागणी केली. सिद्धीचो खून जावंक ना, तशेंच लिंगीक अत्याचाराची शक्यताय पुलिशेन भायर आयली. पुलिसांनी केल्ल्या दाव्याक लागून गोंयभर खवदळ पडला. बायलांची सुरक्षा आनी कायदो वेवस्थेचो मुद्दो घेवन महिला काँग्रेसीन शुक्रारा सरकारा आड आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केलें. काँग्रेसीन शुक्रार दीस काँग्रेसीच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांक घेवन कळंगूट पुलीस स्टेशनात वचून सिद्धी नायकाचे मरणाचे घडणुकेचो निशेध केलो. कायदो आनी वेवस्थेच्या प्रस्नावयल्यान सरकाराचेर फोग काडटना तांणी सिद्धीक न्याय मेळोवन दिवपाची मागणी केली. shared the information and then आमकां कळून आयलें that this person who is deceased was involved in a missing person report which is registered in म्हापसा police station. So we started coordination आणि आम्ही त्या पोलीस स्टेशनाकडे तिन्ही पोलीस स्टेशनाकडे आम्ही कोऑर्डिनेशन इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे. ते मिसिंग झाले मिसिंग झाले पहिले रिपोर्ट झाले मागीर ट्रॅकिंग सुरू झाले का म्हणून गेले सगळे झाले ते कनेक्टिंग कोणूच मेळनात. if somebody in your knowledge is aware of this particular please what तुझे knowledge किती मेळटे आमकां knowledge किती मेळ्ळा पळय we are investigating. I am telling you my officers are on the job.
not only my officers, officers from other police stations, other subdivisions are also under. We are coordinating with each other. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 19 वर्साच्या सिद्धी नायकाच्या मरणाच्या घडणुकेन गोंयभर खवदळ जाला. ते चलयेचे अर्धनग्न अवस्थेतलो फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल करप्यांचेर कारवाय करपाची मागणी बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान केल्या. बाणावलेच्या बलात्कार घडणुकेच्या तपासाचेर आपूण नदर दवरून आशिल्ल्याचे चर्चिलान सांगले. बेपत्तो आशिल्ल्या नासनोळेच्या 19 वर्सां पिरायेच्या सिद्धी नायकाची कूड बिरेस्तारा कळंगूट दर्यावेळेर दिसून आयली. हे चलयेचे अर्धनग्न अवस्थेतले फोटो शेअर करूं नाकात, चर्चिलान आवाहन केलां. सांत चलयेचेर जाल्ले बलात्कार घडणुकेचेरय चर्चिल उलयलो. तशेंच ही केस सैल पडपाक दिवचो ना अशें ताचें म्हणणें. तेन्ना PI आशिल्ले, हांव दिल्ली आसलो. म्हाका तेणें फोन केलो. हांवें दिल्लीसून फोन केलो IGP. आमचो हिंगा हे आहात SPक, DSPक सगळ्यांक आनी हांव जाता पासून हांवें सांगलें की केस स्ट्रॉंग दवरा. हिंगा लूपहोल आसपाक जायना. कोणाचेर तरी केन्ना फोन येयले हें हिंगा हांव मानूंक शकना. कारण इतको स्ट्रॉंग दवरा. असेंब्ली येवपाचें आहा. असेंब्लींत हांव रेज करतलो. असेंब्लींत हो प्रश्न रेज केलो आनी आज मला सांगपाक म्हळ्यार की केस सारकी स्ट्रॉंग तेणी दवरली आहा. कालांगूटच्या गांवांत जो एक फोटो चेडवा धुयऱ्या पळय मेवला, ते पयलें चेडू फोटो दाखयला तें ग्रीन पका कडेन उबें आहा तें. हांव मागवतां कोणेच तो फोटो नागडू पण धाडला चेडवाचो. तो दुसरे पाटी धाडनाका. नॅकीट तूं एक तुगे भयणी दाखयता, तूं एक तुगे आवय दाखयता, तूं एक तुगे बायले दाखयता. कित्याक नॅकीट म्हणटा ती फोटो प्रेसाचेर हेजेर दिवपाक जायना. हांव मागता सरकारा कडेन जो फोटो तो नॅकीट पडे धाडा, तेजेर कितें तरी चवकशी करची सरकारान आनी तेजेर एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान वेंचणूक आयोग तयारेक लागला. मुख्यावेली विधानसभा वेंचणूक दोळ्या मुखार दवरून वेंचणूक आयोगान कांय पावलां उबारल्यात. सुविधा एप ताचोच एक भाग जावन आसा. ह्या एपा वरवीं राजकीय पक्षांक वेगवेगळ्यो परवानग्यो घेवपाक मेळटल्यो. प्रचार आनी हेर गजालीं खातीर परवानग्यो घेवपाक तांकां खात्यांनी वचपाची गरज पडची ना. पळयात पुराय बातमी. कोरोना महामारीक लागून मतदान केंद्राचो आंकडो 1000च आसतलो. राज्य वेंचणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांक सांगता बसका जाले उपरांत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी माहिती दिली. बूथ अधिकारी अपंगूळ व्यक्तींच्या घरा वचून तांकां घरांतल्यान मतदान करपाची सुविधा उपलब्ध करून दितले. सुविधा एपाच्या माध्यमांतल्यान राजकीय पक्षांक जायते परवाने मेळटले. ते खातीर तांकां सरकारी खात्यान पावटी मारपाची गरज पडची ना. इलेक्शनाचो जो प्रोसेस जो आसा म्हणजे इलेक्शनाचो प्री पोल प्रोसेस म्हणटा ताका आमी, तो सुरू जाल्लो आसा. इलेक्शन केन्ना जातलें तेंच सांगूंक शकतले. पूण विथ रिगार्ड्स टू रोल रिविजन तें म्हणल्यार 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत रोलाचे हे जातले रिविजन. ताच्या नंतर तांच्यांनी एक सुविधा ॲप म्हूण काडला जो ऑल परमिशन्स फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज विल बी ऑन वन सिंगल प्लॅटफॉर्म एप्लाय करपाक. म्हणजे पयले भशेन आमकां धांवपा पडचें ना सगळे कडेन. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे डिसेबिलिटी जे स्पेशल कॅम्प जांचे कडेन सर्टिफिकेट ना. कारण एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे 80+ एज जे वोटर आहात हांच्या खातीर घरा कडल्यान वोटींग जातलें. म्हणजे पोलिंग एज तांचे जे पोलिंग ऑफिसर्स हे वतले बॅलेट घेवन. सो तांच्या खातीर एक म्हणल्यार डिसेबिलिटी आनी दुसरें 80 एबाव आनी कोवीड पेशंट हांकां चड करून वोटींग जें आसा पोलिंग हे घरा कडल्यान जातलें. म्हणजे तांचे ECIचे ऑफिशल्स जे ते वतले. सो तांच्या खातीर जेंच्या कडेन सर्टिफिकेट ना डिसेबिलिटी हांच्या खातीर स्पेशल कॅम्प इलेक्शन कमिशनान दवरला. ते म्हणजे 16 आनी 17 ऑगस्टाक 16 हजिलो आनी 17 हॉस्पिशियोन. सो तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केला की आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडचे टू हेल्प सो दॅट मॅक्झिमम पीपल म्हणजे 40% आनी एबाव जी डिसेबिलिटी आसता तांकां सर्टिफिकेट इश्यू जातले. सो दॅट इट बिकम्स इजी ड्युरींग द पोलिंग टायम. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे कोविडा खातीर
they have decided to, as per the guidelines of Election Commission, they have decided to cap number of voters in polling stations to 1,000. So which means more additional polling stations will be created. Parts will be created. जे मतदारसंघांनी दोरया 40, 41 बी अशें आसा थंय एक पार्ट किंवा 2 पार्ट पाडटले बिकॉज दे वॉन्ट टू कॅप द नंबर ऑफ वोटर्स सो दॅट गर्दी जावंक जायना म्हणून एका पोलिंग स्टेशनार टू अरावंड 1,000. मोगो पक्ष BJP, काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड चारूय पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेझेंट केला अँड वी हॅव कम्युनिकेटेड टू देम आवर सजेशन्स ऑल्सो इन अदर मॅटर्स. बट नाव फ्रिक्वेंटली एवरी मंथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिटींग आणि सांगला की एवरी मंथ वील हॅव मिटींग सो दॅट जे आमचे आयडियाज आसतल्यो जे आमकां जे प्रॉब्लम फेस करता पॉलिटिकल पार्टी म्हणून सो दॅट वी कॅन ब्रिंग इट टू द नोटीस अँड इवन वेल बिफोर इलेक्शन्स वी आर प्रिपेर्ड. प्रॉब्लम म्हणजे बेसिकली विथ परमिशन सगळ्या खूप जाणांनी नोट हे केला परमिशन म्हणजे वन स्टॉप. आता परमिशनां अप्लाय करता फॉर एग्जाम्पल अंजानी सांगलें की कॉर्पोरेशनाचे तो आमकां 3 दीस बी लागता परमिशनां मेळपाक. सो मिटींग जर घेतले कॉर्नर मिटींग सो एवरीथींग शूड बी एट वन स्टॉप. सो वीच दे हॅव कम आउट विथ द सुविधा ॲप वीच इज गुड. एप्रिशिएट कुनाल्स वर्क अँड कम आउट विथ द ॲप की ॲप नाजाल्यार ऑनलायन परमिशन बेसिकली थ्रू सुविधा म्हणून. सो सगळे ते डिपार्टमेंट पुलीस लोकल बॉडीज all departments are integrated for time bound permissions, which is a good thing for them also, for us also, to save time during the polling. मतदान केंद्राचो आंकडो 1,000 आसतलो. अपंगूळ व्यक्तींक घरांतल्यान मतदान करपाक मेळटलें. बूथ अधिकारी हे खातीर तांच्या घरामेरेन वतले. सुविधा ॲपा वरवीं राजकी पक्षांक मेळटल्यो परवानग्यो. परवानग्यो मेळपा खातीर राजकी पक्षांक खात्यांनी पावटी मारपाची गरज ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. गोंयच्या राजकारणी पुलिसांक आपल्या स्वार्था खातीर वापरून घेतात. पुलिसांनी राजकारण्यांक भिवपाची गरज ना. लोकशाय राज्य पद्दतीत पुलीस आनी राजकारणी न्हय जाल्यार लोकांची पावर चड आसता. वेळावेळार गोंयच्या राजकारण्यांक ती दाखोवनी दिल्या. तुमकां राजकारण्यांचो भंय दिसता जाल्यार आमी तुमच्या फाटल्यान आसात. भियोव नाकात, गोंयच्या आवाजान म्हटलां. ढोंगी MLA काताराक लागून आमदार क्लिओफास डायसान एलिसन दी कुर्तरी ह्या तियात्रिस्टाच्या विरोधात 2 केशी ठोकलेल्यो. एक अब्रू लुकसाणीचो दावो करपी आनी दुसरी धर्मीक भावना दुखयल्ल्याची. पूण कोर्टान एलिसनाचे मतां मांडपाचें स्वातंत्र्य राखून दवरत ताचे वटेन न्याय दिलो. कलाकार आनी बरोवपी हे लोकशायेचो 5वो खांबो तो मोडपाचो ह्या फुडें तरी राजकारण्यांनी यत्न करचो न्हय. गोंयचो आवाजान शिटकावणी दिल्या. आमी मानून घेता की द 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी आमचे जे आर्टिस्ट आसा, कलाकार आसा, सिंगर आसा, तियात्रीस आसा, नाटकान काम करपी आसा, दे आर द 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो लोकांचो आवाज प्रकट करतात. जे सोशल इश्यूज आसा इन्क्लुडिंग करप्शन, इलिगॅलिटीज, हे सगळे इश्यूज ते सदांच आपणाच्या कांतारा करून तियात्रांनी, नाटकांनी आनी हायलायट केल्ले आसा. आनी तातूंतलो आमचो एक भाव जावन आसा द यंग एंड डायनॅमीक एलिसन द कुर्तोरी. आमचो बाब एलिसनान एक कांतार घडलें आनी त्या कांतारान क्लाफासाक एक्सपोज केलो. क्लाफास इज सपोज टू बी द पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह. बरें जावं वायट ताणें सोसून घेवपाक जाय. बट ताज्यान जायना जालें जे एलिसन द कुर्तोरीन एक्सपोज केलें पळय तें. आनी ताजेर केस घाली. एक डेफॉमेशन आनी दुसरी अंडर सेक्शन 295A म्हणजे हर्टिंग रिलिजियस सेंटिमेंट्स. आमच्या कोर्टान बॉम्बे हायकोर्ट गोवा बेंच सेक्शन 295A भायर उडयलें. इट इज अ स्लॅप इन द फेस ऑफ क्लाफास. ताका तर इफ ही हॅज गॉट सम शेम ही शूड रिझायन अँड फेस द पीपल. मागीर आमी शिकयतले बुद्ध ताका. क्लाफासाचो फ्युचर विल बी डिसायडेड इन द पीपल्स कोर्ट. एक पुलिसांक एडवायस दिवंक सोदता. आय ऑल्सो हॅव बीन अ मॅन इन युनिफॉर्म and I want to tell the police in Goa that somewhere knowingly or unknowingly तुम्ही
पॉलिटिशियनाचे गुलाम जाल्ले आसा. हेच जे पॉलिटिशियन तुमकां सगळी खबर आसा कशे चोरयो करतात ते, कशे लोकांक नागयतात, तांकां तुमी सलाम करता कित्याक ते पावरान आसा म्हण. तांचे 5 वर्सांचोच पावर आसता. पिपल्स पावर इज फॉरएवर. ते तुमकां ट्रीट करतात चोर कशे. बट दॅट इज बिकॉज ऑफ दीस बिहेवियर. आमी पुलिसांक एडवायस दिवंक सोदता. तुमकां तर ते त्रास करता. आमी आसा एज गोंयचो आवाज. अलॉंग विथ द पीपल ऑफ गोवा वी विल स्टँड विथ यू. तांकां भिवपाची गरज ना. भूमिपुत्र अधिकारिणी बिला वयल्यान आतां गोंय सरकाराचेर खास करून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर गोंयचो आवाज हे संघटनेन खर आवाज काडला. ह्या बिलाक विरोध करपा खातीर आतां सगळ्या धर्मियांनी, सगळ्या NGOनी, खन पिडेस्तांनी, टॅक्सी बस धनी आनी हेर संघटनांनी एकठांय येत विरोध करचो ताणें उलो मारलो. भूमिपुत्र आमी गोंयकार हे मातयेंतल्यान जल्माक वयर येयल्ले. ते भायले मनीस जे 30 वर्सां जाले ते भूमिपुत्रांनूय जाल्यार हे सरकाराक कोणे परवानगी दिल्या हे गोंयांत येवन तांकां हे भूमिपुत्रा म्हूण सांगपाक स्टेटस दिवपाक? म्हाका जबाब दिवचो ह्या सरकाराक. कोणे तुमकां परवानगी दिल्या हे गोंय आमचें भायल्यांक विकपाक? निमाणी मेसेज म्हजी गोंयकारांक सगळ्यांक हात जोडून मागता. सगळे एक जावन एक प्लॅटफॉर्माचेर या. जे भाशेन दोतोर जागशिकेर ते सगळे एक जावन एक प्लॅटफॉर्माचेर येयल्ले. जावं हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम खंयच्यो धर्मांनी हें पडे नासतना तेच भाशेन सगळे NGOs, दोतोर, इंजिनियर, आमचे टॅक्सी ड्रायव्हर्स, बस ड्रायव्हर्स, मायन ओनर्स सगळे एक जावन एक प्लॅटफॉर्माचेर या आनी गोंय आमचे हे चोराच्या हातींतले झुजावन भायर काडात. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फुडले 5 दीस गोंयांत कमी अदीक प्रमाणात पावसाचो शिवर फुडें. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. चडांत चड तापमान 31 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो जाल्यार गुजरात दर्यावेळेर होच वेग 60 किलोमीटर आसतलो. आनी गोवा 365च्यो आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.